नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. भाजपा सरकाराक सारकी 3 वर्सां पुराय जाली. कितें जालें 3 वर्सां भितर, कितें जालें ना अशी परिस्थिती भितर जाणी मुख्यमंत्री पदाचो भार घेवन 4 म्हयने जाल्यात, पूण तांचेर फाटली 3 वर्सांची वजन आसा अशें गोंयचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हजे बरोबर आसा. स्वागत तुमचें सर. नमस्कार. तुम्ही पयलीं सरकारा भितर मंत्री आशिल्ले आनी फाटली 4 म्हयने मुख्यमंत्री आनी ओवरऑल एज अ जर्नलिस्ट जर आमकां जी गजाल जाणवता की एकूण प्रशासनाचो जो ढांचो आसा तो फाटली 4 म्हयन्यां भितर बरोच बदलला. अशे कितें बदल तुमी घडयल्यात फाटली 4 म्हयन्यां भितर जे पयलीं नाशिल्ले आनी ताजे रिजल्ट्स कशे मेळटात? एक म्हजी भुमिका अशी आसता की म्हाका खूब शिकपाचें आसा आनी त्यामुळे जे प्रशासनातले ऑफिसर्स आसात, जे ह्या क्षेत्रात गेली अनेक वर्सां आसात, तांचो अनुभव निश्चित म्हज्या परस जास्त आसा आनी त्यामुळे तांचो वापर करून म्हजे तकलेंतल्यो समस्या, म्हजे तकलेंतले प्रश्न सुटावे करप. कारण सोल्युशन्स हांव एकटो दिवं शकना हें म्हाका खबर आसा, पूण प्रत्येक प्रश्नाक सोल्युशन आसताच हेंवूय म्हाका खबर आसा. आनी त्यामुळे IAS ऑफिसर्स खास करून अन्य बाकीचे सिनियर स्केल ऑफिसर, ज्युनियर स्केल ऑफिसर्स प्रत्येकाचे व्यू पॉयंट्स असतात आनी त्या डिपार्टमेंटाचे लोक जे आसात हे ब्युरोक्रॅट्स म्हाका बरे मेळ्ळेत अशें म्हज्या लक्षांत आयलें. तुम्ही बेजिकली गजाल सांगतात की एक जो पावर बॅलन्स आशिल्लो जो एकाच वटेच्यान पयलीं शिफ्ट जातालो तो जो बॅलन्स आसा तो तुमी आतां सारको वांटून घाला. जी ब्युरोक्रेसी आपलें काम करता, पॉलिटिकल लिडरशीप ते इश्यूज लक्षांत दवरून तांचे कडच्यान काम करून घेता आनी त्या प्रमाणे तुमी सोल्युशन्स काडटात वेगवेगळ्या विशयांचेर. दॅट इज द होल फोकस ऑफ युअर एडमिनिस्ट्रेशन. अशें कितें दिसता की फाटली 3 वर्सां भितर जे जावपाक जाय आशिल्लें पूण अजून मेरेन जालें ना? विल गो इन टू द डिटेल्स लेटर, बट तुमचें मत कितें? आमी निवडणुकी वेळार काही आश्वासनां दिल्लीं, तशीं आश्वासनांतली मोठ्या प्रमाणार ज्यो सामाजीक उपयुक्तता असणाऱ्यो गोष्टी आसल्यो त्यो बहुतेक मार्गाक लागलेल्यो. म्हणजे आमी इलेक्शनाक म्हटलेलें की चलयेच्या जन्माक आमी सन्मान दितले आनी त्यामुळे 18 वर्सांची जाल्ल्या चलयेक 18 वर्सां जातकीर किंवा लग्ना वेळार आमी 1 लाख रुपया दितले. सरप्रायझिंगली आमी दिवंक शकले. म्हणजे आज आर्थीक बाबतींत काही ऑड सिच्युएशन आसून सुद्दां आमी सगळ्या चलयांक ह्या बाबतीन आर्थीक सहाय्य दिवंक शकले. सादारण 3-4 म्हयन्याची गॅप पडटा सादारण एप्लिकेशन केल्या नंतर. गृह आधार योजना आसली जी प्रचंड तेन्ना आमकां याद आसा, इलेक्शनाक आमी जेन्ना गेल्ले तेन्ना प्रचंड म्हारगाय आसली आनी म्हारगायन घरांतली गृहिणी ही त्रस्त जाल्ली. त्याच वेळार आमी ही भुमिका घेतलेली की आमी सत्तेर आयले जाल्यार घराक आधार दिवप. घराक आधार दिवप म्हणजे घरांतले महिलेक आधार दिवप, गृहिणीक आधार दिवप आनी दर म्हयन्याक तिच्या खात्यार म्हणजे जेची आर्थीक वर्सांतली आर्थीक उत्पन्न 3.5 लाखा परस कमी आसा हांकां आमी गृह आधार योजना दिवपाची घोशणा केल्ली. ह्यो दोनूय घोशणा, दोनूय योजना ह्यो सामान्या पर्यंत वचणाऱ्यो आसल्यो. पण एक आरोप जाता की नॉट ओन्ली तुमच्या काळा भितर तुमी कांय गजालींचेर आळाबंद धाडपाचो प्रयत्न केलो. पेट्रोला वेलो व्हॅट आसूं जंय वीच वॉज व्हेरी रियलिस्टीक इफ यू कन्सिडर दी फायनान्शियल सिच्युएशन ऑफ द स्टेट. एक आरोप जाता की फाटली 3 वर्सां भितर गव्हर्मेंट वेंट ओवरबोर्ड वीथ पॉप्युलिस्ट स्किम्स जंय फिस्कल डिसिप्लिनाचें जें गणीत आसा तें बरेंच गडबडलें. सरकारान, आमच्या सरकारान सत्तेर येतकीर 1 एप्रिलच्यान वॅट 0 केलो ही गजाल खरी आसा. पूण तेन्ना करतनाची पार्श्वभूमी अशी आसा तेन्ना पेट्रोलचे दर हे 70
72, 73 अशे इतल्या रकमेचेर पावल्ले. म्हारगाय सगळे वटेन म्हारगायत होरपळून वताले नागरीक. आनी अशा वेळार व्हॅट कमी करप इतलेंच आमच्या हातान आसलें आनी व्हॅट देंवयल्लो. वी हॅड झिरोड इट डावन ऑलमोस्ट पॉयंट कितलो तरी असो दवरिल्लो. पूण नंतरच्या काळांत पेट्रोल हळू हळू देंवूंक लागलें. म्हणजे खास करून हांवें ताबो घेतकीर म्हज्या लक्षांत आयलें की पेट्रोल वयलो व्हॅट आमी काडल्या मुळे डिझला परस पेट्रोल गोव्यांत स्वस्त आसा. सादारणपणे खंयची ऑटोमोबायल कंपनी सुद्दां आपली गाडी काडटा आसतना मार्केटांत लॉन्च करता आसतना डिझल गाडयांचो कॉस्ट तेंचो जास्त आसता आनी पेट्रोलाचो कमी आसता. डिझल गाडयांचो कॉस्ट जास्त आसता कारण डिझल हे मार्केटांत कमी आसता दर पेट्रोला परस. बरोबर. आनी गोव्यांत तर स्थिती अशी जाल्ली आमकां सांगपाक मजा दिसताली अरे इन गोवा इज अ स्पेशल स्टेट वेर पेट्रोल इज चीपर दॅन डिझल. हे सांगपाक बरें दिसता. ती गोष्ट म्हणून बरी आहा पण प्रत्यक्षात पूण ते बरें न्ही. प्रत्यक्षांत म्हाका दिसूंक लागलें की हे अयोग्य आसा. आमी नैसर्गीक जो ट्रेंड आसा त्याच्या विरोधान वतात आनी तातूंत नुकसानय जाता. आनी त्यामुळे एक दोन फावटी म्हाका जंय पब्लिका कडेन रिएक्ट जावपाक मेळ्ळें. प्रेसा कडेन रिएक्शन दिलें हांवें. आनी सादारणपणे पेट्रोलचो दर डिझला परस 1-2 रुपयान जास्त आसल्यार कोणूय स्विकारतले हें म्हज्या लक्षांत आयलें. तुमकां एक गजाल जाणवता की गोंयकार तसो समजूतदार आनी गोंयकाराक खबर आसा की आपल्या राज्याची परिस्थिती तितलीशी बरी ना. तेन्ना सरकारान जर कांय हार्श मेजर्स जरी घेतल्यो त्यो राज्याच्या हिता खातीर घेता हें समजून घेवपाची गोंयकारां भितर तांक आसा. ही तांक तुमी वळखली पूण तुमकां दिसता की फाटली 2 वर्सां भितर हे कांय जे रिफॉर्म्स आनी कांय मेजर्स ज्यो आसात त्यो जावपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो जाले नात. कदाचित म्हजे कडेन पावल्ली गाडी जेन्ना तेन्ना पेट्रोल हे चड देंविल्ले अशें आसत. पूण म्हाका दिसलें की हांव नवीन आसा. प्रत्यक्ष आश्वासन फाटल्या विधानसभा निवडणुकीक आमचो लिडर मनोहरबाब पर्रीकारान दिल्लें. त्यामुळे कदाचित ताका तें बदलणें शक्य नासलें आसत. म्हज्या खातीर हांव सरकारचो एक भाग आसलो पूण म्हजी पार्टी कोरी आसली आनी म्हाका दिसलें की ताच्या परस म्हाका करणें तें सोयीचें आसा. आनी लोक म्हाका हांवें थोडोसो बदल केलो जाल्यार लोक मानून घेताले. तुमकां एक गजाल आसता की मनोहर पर्रीकारांचेर अपेक्षांचें दडपण आशिल्लें जंय मे बी ताका फिस्कल प्रुडन्स म्हणटात तें फिस्कल प्रुडन्स जशी लागू करपाक जाय एका फायनान्स मिनिस्टरान नॉट ओन्ली मुख्यमंत्र्यान तें लागू करप मातशी सर्कस जाताली जंय तुमकां खूब बरोच फायदो जाला. हांव व्हडलें दडपण घेना पूण फिस्कल बाबतींत म्हजे परस ताचें ज्ञान कित्येक पटीन जास्त आसा हेंवूय हांव मानतां. पूण अखेर ऑफिसर लोक जे आसात तांचे बुद्धीचे अकलेची तांच्या अनुभवाचो वापर हे शासनाक जावंक जाय. बरोबर. वी आर पेईंग देम भरपूर पगार दितात ते तेच काम करपा खातीर आसात. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तांकां काही टास्क दिलो जाल्यार रिजल्ट्स बरे मेळटात. ऑन अ लायटर नोट पर्रीकार बाब सगळे वजे आपले माथ्यार घेवन बसताले. तुम्ही सगळे वजे आपले माथ्यार घेवन बसना. तुम्ही मुख्यमंत्री कशें काम करतात प्रशासना कडच्यान काम करून घेतात आनी मंत्र्या कडच्यानय काम करून घेतात. पर्रीकर बाब हो म्हजो लिडर. ताचे कडल्यान हांव खूब गजाली शिकलो पूण काम करपाचो ताका भरपूर हवेस आसलो. म्हणजे आपल्या खात्याची तो करीच. म्हाका याद आसा हांव हेल्थ मिनिस्टर आसलो. म्हाका एखादो खंयचो तरी किचकट विशय दिसता जाल्यार आय जस्ट यूज टू मार्क द फायल टू हिम. ऑनरेबल CM मे गायड. आनी ताका तातूंत आनंद मेळटालो ना हें म्हजें ज्यादा काम पडलें अशें केन्नाच ताणें म्हणूंक ना. तो त्याच रात कडेन तें शिकतालो आनी 1-2 दिसांत तुका सोल्युशनूय दितालो. ताचें खासियत ताचें वैशिश्ट्य तें ताचें वेगळेपण तें. पूण हांवें म्हजे कडेन जबाबदारी घेतकीर हांवें
ऑन डे 1 हांवें म्हज्या मंत्र्यांक सांगलां की तुमी तुमची कामां करूंक जाय, तुमच्या खात्याच्या मुळाशी वचूंक जाय. म्हाका अनुभव आसा तो तांकांय आसतलो मनोहर बाबाच्या काळान. पण जेन्ना तुमी खात्याचे मंत्री आसात त्या वेळार खात्यांचो पूर्ण अभ्यास करप, खात्याच्या पूर्ण मुळाशी वचप हें तुमी करूंक जाय. म्हजे कडल्यान व्हडली अपेक्षा करूं नाका. पर्रीकार बाबा कडच्यान तुमी कितें करप तें शिकले आनी कितें करप ना तेंय शिकले. 3 वर्सां भितर अशी खंयची गजाल दिसता की बिकॉज यू आर अ सिनियर लिडर ऑफ द BJP, तुमच्या अध्यक्षते खाला सरकार सत्तेर आयिल्लें, लिडरशीप मनोहर पर्रीकराची आसतली, अध्यक्ष तुमी आशिल्ले. खंयची गजाल दिसता की ती जावपाक जाय आशिल्ली बट फॉर व्हेरियस रिजन्स तुमी करपाक शकले ना? ज्यो गोष्टी आमी करपाक शकले ना, जावपाक जाय आसली, म्हणजे आश्वासन दिल्लें आसात. एखाद्रे गोष्टी आश्वासन दिवंकूय ना पण नंतरच्या काळांत लक्षांत आयली ही जावंक जाय. म्हणजे उदाहरण म्हणटलो जाल्यार इल्लिगल बांदकामां जी घरांची आसात ही रेग्युलरायज जावंक जाय. आमी आश्वासन दिवंक नासले तें, पूण ती जावंक जाय. आनी ती लिगलायज करता आसतना ही कित्याक इल्लिगल जाली आनी फुडें ती नवीन इल्लिगल जावंक जायना हाचीय काळजी घेवंक जाय. दोनूय गोश्टी सायमल्टेनियसली जावंक जाय. वन फायन डे सगळी लिगलायज केली आनी दुसऱ्या दिसाच्यान नवीन इल्लिगल करपाक मोकळे आसात हें जावंक जायना. रिजनल प्लॅना सारको विशय दिसता की एटलिस्ट ताजेर एक 30% 40% काम आतां मेरेन जावंक जाय आशिल्लें. कारण हार्डली 2 वर्सांनी इलेक्शन येतलें, 1 वर्स आसतना इलेक्शनाची वारें सुरू जातलें. अशी परिस्थिती भितर तुमी इतलो कंटेन्शियस इश्यू जेन्ना इलेक्शन इयरा भितर दवरतात तो बॅकफायरूय जावपाक शकता न्ही. ताजे खातीर ताजें काम फाटले 3 वर्सां भितर एक 40% जरी जाल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. म्हाका दिसता रिजनल प्लॅन जरी होल्डार दवरलो, म्हणजे आमी तेच्या नंतर पयर हांव मुख्यमंत्री जाल्या नंतर त्या खात्याचे मंत्री हे डेप्युटी CM आसात. आमी 1, 2, 3 फावटी तशे दीर्घ सिटींग गेले ऑफिसर्सांक घेवन आनी तो एक न हँडल केल्लो किंवा न सॉल्व केल्लो विशय आसा आनी वी हॅव टू टॅकल इट इन द इंटरेस्ट काम जावपाक जाय आशिल्लें आतां मेरेन एक 30-40% तरी जावंक जाय आसलें, जालें ना. पूण म्हाका दिसता तातूंतसून कितें कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण जातली अशें म्हाका दिसना. कारण येणाऱ्या काळान आमी तें करतले. सादारण कितें नेमकें प्रपोज केल्लें आसा हेंय तशें डेप्युटी CM बरोबर हांवें बसून आमी समजून घेतलेलें आसा. खंयच्या गोश्टीक खंय विरोध येवंक शकता हाचोय सादारण अंदाज बांदलेले आसात. म्हाका दिसना भितर म्हणजे ऑन होल्ड दवरिल्लो ही गजाल खरी, पूण होल्ड दवरी सारके सगळ्योच भितर गोश्टी कितें तरी आक्षेपार्ह आसात अशें म्हाका कांय दिसूंक ना. तुमी बेजिकली एक गजाल सांगतात की त्या प्लॅना भितर खुबश्यो बरी गजाली आसात, त्यो बरी गजाली घेवनूच मुखार वचचें पडटलें. ज्या जाग्यार वायट गजाली आसात त्यो काडून उडोवच्यो पडटल्यो. मायनिंगाच्या विशयाचेर पर्रीकार बाबान ऑलमोस्ट 2 वर्सां फर्स्ट इनिंग ते खेळ्ळे आनी सामकी पीच बाबत जातकीर सेकंड इनिंग जी खेळची पडटा बॉल घाल्यार खंयी घाल्यार स्पिन जाता अशी टायमार बॅटिंग करपाक तुमी देंवल्या. केन्ना केन्ना स्पिन जाणाऱ्या बॉलाचोय फायदो जाता. असो लायलो बॅट लागले जर जाल्यार फरीक वता, खंयच्यानय फोर मारपाक जाता. तशेंय केन्ना तशेंय म्हाका दिसता. म्हाका कितें दिसता तुमकां मायनिंगाचें हाव डिफिकल्ट इज द सिच्युएशन? म्हाका दिसता थिंग्स आर विदीन कंट्रोल. एक 2 गजाली म्हणजे जो सरकारान बॅन घातलेलो तो विड्रॉ केलो. मागीर EC वयलो बॅन हो जावडेकर बाबा कडेन आमी उलयल्यान म्हजो अंदाज आसा इट इज अ मॅटर ऑफ कपल ऑफ डेज नाव, नॉट इवन वीक्स आय वूड से. ओके. आनी त्याच्या नंतर